नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हे आयज अस्तंत बंगालाच्या भेटीर आसात. राज्य विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर तांची ही भेट म्हत्वाची आसा. वेंचणुकेची रणनिती तयार करपाच्या दिकेन ते आयज भाजपा खासदार आनी आमदारां बरोबर बसका करतले. ह्या बसके उपरांत थळाव्या विज्ञान सभाघरांत भाजपा कार्यकर्त्यां बरोबर घरमंत्री अमित शाह आनीक एक म्हत्वाचे चर्चेंत वांटेकार जातले. काल एका खासा पत्रकार परिशदेंत घरमंत्री अमित शाह हांणी तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर खर टिका केली. 2026 भाजपा सरकार जाल्या उपरांत अस्तंत बंगालांतल्या घुसखोरांक भायर काडून उडयतले अशें उतर तांणी दिलें. देशाची संस्कृती आनी सुरक्षा राखपा खातीर अस्तंत बंगालची शीम बंद करप गरजेचें आसा आनी अशा तरेचें सरकार घडोवप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. नव्या वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो आयज पर्वरे सचिवालय संकुलांत जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मोवेन गुदिन्हो आनी हेर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार 50 जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष म्हूण रेश्मा बांदोडकार आनी उपाध्यक्ष म्हूण नामदेव च्यारी हांणी सोपूत घेतलो. जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष म्हूण सिद्धार्थ गांवस देसाय आनी उपाध्यक्ष अंजली वेळीप हांणी सोपूत घेतलो. सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्ला पंचायत वांगड्यांक आपल्या वाठारांत उदरगतीची कामां हाताळपाचें सुचयलें. ह्या फुडें जिल्ला पंचायत वांगड्यांक अदीक अधिकार दिवन तांकां थळाव्या ग्रामसभा बसकांनी वांटो घेवन विकास कामांक हातभार लावचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकांय सगळ्या जाणांक लागतलो. म्हणून एक गजाल लक्षात घेयात की जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली पावर न्ही, तर जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी दिवपी सर्वीस, सॅक्रिफायस आनी अकाउंटेबिलिटी आसा. तुम्ही लोकां खातीर कशा पद्दतीन सर्वीस दितले, तुम्ही कशा पद्दतीन लोकां खातीर सॅक्रिफायस करतले आनी ताजी अकाउंटेबिलिटी कशा पद्दतीन दितले हें चड म्हत्वाचें आसा. म्हणून आमी हे फुडें वता आसतना त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी हातूंतूय तुमकां पावर्स उरतल्यो. हाज्या फुडें तर आमी वेगवेगळे कडेन कशा पद्दतीन तुमकां पावर्स दिवप हें आमी हांव आनी आमचो पंचायत मिनिस्टर मेळून थारायल्या. हांव येता आसतनाच आतां DOP कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो की प्रत्येक ग्रामसभे खातीर तुमकां इन्विटेशन ह्या फुडें कंपल्सरी तुमकां ग्रामसभेचे इन्विटेशन तुमकां येतले. त्या ग्रामसभेक तुमकांय बी मानाचें स्थान स्टेजीचेर बसपाक मेळटलें. इवन दो आमी जशें म्हणटा की पंचायतीच्या लोकल मिटिंगेक तुमकां आपोवप तें कंपल्सरी आसतलें. थंय तुमकां जरी वोटींग रायट नासलो आसत सुद्दां आसत जाल्यारूय तुमकां इन्विटेशन हें तुमच्या खातीर येतलें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी राज्यांतलो बहुप्रतीक्षित तिसरो जिल्लो जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या निर्णयाक येवकार दिलो. तिसऱ्या जिल्ल्यांत धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हे तालुके आस्पावीत जातले, जाका लागून प्रशासन अदीक घटमूट जावन लोकांक सरकारी सेवा जलद गतीन मेळटली अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोष्ट आसा आनी ह्या भाजपा मोगो युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण केल्या. हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां त्यांची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. त्या लोकांक काणकोणच्यान मुरगांव वयचे लागतले, सांगेच्यान मुरगांव वयचे लागतले, कलेक्टर ऑफिसार जाय. आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळे येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक आनी ती गरज आशिल्ली. गोंय जागोर संघटना प्रियोळ आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती विभागान संयुक्तपणान 13व्या जागोर 2026 ह्या महोत्सवाचे आयोजन 4 जानेवारी 2026 दिसा सांजे 5 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत केला. ह्या निमतान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत आदले कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी अदीक म्हायती दिली. एकंदरीत ह्या सगळ्यांचो आस्वाद ती पारंपरिक संस्कृतीचे जतन जावचे, ताचे संवर्धन जावचे
ह्या दृष्टिकोनातल्यान आज थोडेसे शहरान एक पावल मारिल्लें आसा. ताचें कारण इतलेंच आसा की ग्रामीण भागातले जागोर बरेचशे जाण लोक पळयतात. पूण अशी एक संस्थेन एक निर्णय घेतलो, कारण ही मागणी आशिल्ली. ही मागणी बरेचशे आमदारांची आशिल्ली आणि आमदारांची असल्या कारणान एक प्रयोग ह्या नात्यान पयलीच खेप हो राजीव गांधी कला मंदिरान ताजो सुरवात जावची अशे तरेचो हो एक निर्णय ह्या संस्थेन घेतिल्लो आसा. पेडणे तालुक्यात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर चोऱ्यो केल्ल्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन गुन्यांवकारांक अटक केल्या. एका मुखेल घरफोडीच्या प्रकरणात पुलिशेन रोहन महादेव पडवल आणि जगन्नाथ केतन बाक्कर हाका चोरी केल्ले भांगर, पैसे, लॅपटॉप आणि हेर मोलादीक वस्तू सयत एकूण 53.68 लाखांच्या माला सयत अटक केल्या. तांकां 7 दिसांची पुलीस कादे फरमायल्या अशी माहिती पुलीस निरीक्षक नितीन हळणकर हांणी दिली. बींग अ टेक्निकल ग्राउंड असल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्राइंडर कटरान लायले कारणान ते डिसमेंटल जाताले. सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून. मागीर जे एकटो भायर जो आसतालो चोरी जावपा टायम एकटो भायर रावप, तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप, भायली परिस्थिती आहा पळय रस्त्यार रोडार कोण येता अलर्ट करप, हें करप. सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो. सो भितरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप ताणें. आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशें स्प्लीट जावप दुसऱ्या स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून. हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो. खंयचेच दिसनासले, खंय दिश्टी पडनासले, खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली. ह्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जाली. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी उत्तर आनी दक्षिण गोंयाक नव्या वर्साच्या उत्सवाच्या फाटभुंयेर गोंयांत खर सुरक्षा वेवस्था चालीक लायल्या अशी माहिती दिली. येरादारी वेवस्थापन आनी खंयचेय घडणुकेक बेगीन प्रतिसाद दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून पर्यटन पुलीस, दर्यादेग पुलीस आनी ATS पंगड 24 वरां गस्त दिवपा खातीर नेमल्यात अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. हर साल की तरह इस साल भी गोवा पुलिस ने नए साल की तैयारी के लिए बहुत सारे कानून व्यवस्था से संबंधित इंतजाम किए हैं. नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा दोनों जिला की पुलिस कई दिनों से क्रिसमस के पहले से ही नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जहां तहां वॉच टावर के ऊपर में निगरानी रख रही है. जैसा कि आपको मालूम है, इस साल गोवा में IR बटालियन के 700 नए जवानों ने ट्रेनिंग करके और फोर्स को ज्वाइन किया है. इसलिए हमारे पास फोर्स की भी अवेलेबिलिटी पहले से बेटर है और इसको ध्यान में रखते हुए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों डिस्ट्रिक्ट को एक्स्ट्रा मैन पावर भी IR बटालियन की दी गई है. और तमाम जगहों पर लगभग अगर हम पूरे गोवा राज्य की बात करें तो 100 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी और पेट्रोलिंग पार्टीज इवनिंग टाइम से लेकर और देर रात तक, जब तक कि टूरिस्ट लोगों का आना जाना लगा रहता है तब तक ये चलता है. हरमल दर्यादेग वाठारांत पर्यटन खात्या वतीन आयोजीत रापणकरांचे सी फूड फेस्टिवलाचो समारोप सुवाळो व्हडा उमेदीन जालो. ह्या कार्यावळीक पर्यटकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. निरोप सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर नव्यान वेंचून आयिल्ले जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, राघोबा कांबळी, श्रीकृष्ण हरमलकर हांचो मानेस्तांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना आयोजकांनी ह्या उत्सवाक लागून थळाव्या नुस्तेमारी समाजाक बरो आधार मेळटा अशें सांगलें. Ami a fisherman. We are staying over here from our birth, like not from birth, my birth, but grandfather, four grandfather. आमची पिढ्या हिंगा रावन आमी हिंगा रावल्या. सो एक मागता सेल केला लागी ह्या मनशाच्या रुपया रावन ती आमची तुम्ही कितें तरी उपाय काडचो आनी आमची घरां सेव करून तशेंच आमचे ट्युरिझम चलता. ट्रेडिशन आमी रापण मारताल्योच ना न्हू, मारताल्योच आमी अजूनय चालू आसा. आमचे रापणकार जायतेच आसा. फॉर एक्झाम्पल एंटनी हातून फुडें येयला आतां फुडें हे आमचे लायक ते कोर सकाळी 5 4 5 उठून ते नुस्तें मारून सताना खूब जाण ते करतात. पूण तेचेर आयज काल फट चलना.
लोक आमचो बारीक बारीक धंदो बारीक बारीक रेस्टॉरंट घालतात दर्यात ते आमच्या मनान धरून हांव एक ह्याच मनशार रावन ते उपकार मागता एक हेल्प मागता गव्हर्मेंटाचो की आमकां खंय तरी एक बरो वे आवट काडून आमची सगळीं घरां आमचे रेस्टॉरंट वो वॉट एवर बिजनस वी आर डुईंग ते वाटावचे म्हणून. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.